नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आंदोलन करपी ऊस शेतकऱ्यांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात। कांय वेळा खातीर आडयलो नॅशनल हायवे। कुळे पुलीस स्टेशनांत दवरिल्ले आंदोलक आपल्या मागण्यांचेर ठाम। बाल रथाचे कर्मचारी संपार गेल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल। कांय जाणांनी चलत धरली हिस्कॉलाची वाट। चरावणे धरण बांदपाचे मागणेक आयला नेट। धरण जायत जाल्यार उदकाची समस्या मोठ्या प्रमाणात जातली सुटावी। घसघशांचेर घातिल्ले बंदीक लागून पर्यटनाचेर निबून आशिल्ल्या वेवसायिकांचेर हावळ। घसघशांचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवची वेवसायिकांची मागणी। फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर मांद्रे वाठारांत उदकाचो प्रश्न जातलो सुटावो। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकराचें आश्वासन। आनी गोंयच्या मुर्तीकारांनी आपली पारंपारीक माती कला तिगोवन दवरची। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटाच्या हस्तुकी मशिनांचे वांटप। आनी आतां खबरो विस्तारात। आपल्या मागण्यांक खातीर आंदोलन करपी संजीवनीचे ऊस शेतकऱ्यांक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांकां कुळे पुलीस स्टेशनाचेर दवरल्यात। जो मेरेन मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन कशेंच आंदोलन फाटीं घेवचे नात म्हणून ऊस शेतकार आपूण ठाम रावल्यात। चाळवल्ल्या शेतकारांनी कांय वेळा खातीर नॅशनल हायवे 17 आडयलो। नॅशनल हायवे आडयलो केल्या पुलिसांनी जवळ 300 लोक तो तुमका खबर काम कडल्यान गोव्या सो अरेस्ट करच्या पयलीं सुद्दां तुमी लास्ट डिमांड डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो हांगासर कितें सांगलें तुमकां? गेल्ले आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एक 15 दिसां भितर मिटींग करून घेता आनी तेन्ना तुमी मातशें हें करून फुडें आनी 15 दीस हें करून घ्या चान्स घ्या। पण इथनॉल प्रोजेक्ट इन पॉकेट आसा काय म्हणून इन प्रोसेस आसा काय ते विचारपूस तेजेर कोण उत्तर दिवपाक तयार। सो सीएमाकूय तुमकां टायम दिवना आनी आयज तुमकां मेळूंक ना। तुमचो फुडें डिसिजन काम आसतलें की तुमी म्हणटा अरेस्ट केल्या थंय कोणा हात लावना कोणाचें काय आमकां अरेस्ट केलं तुमी व्हरा आनी परत तुमी आमचे आमकां थंय मेन म्हणजे लेखी मेळूंक जाय। जोपर्यंत तुमची लेखी जाना तोपर्यंत तुम्ही अरेस्ट परत रस्त्यार संबोधित करपाक की फुडें फॅक्टरीचें आमी कितें करतले फॅक्टरी चालू करतना ना तर आमकां सत्य सांगल्यार काय हरकत ना पण आमकां लांबय दवरलें परत एक फावटी क्लियर करपाक
सरकारान अजून केलं ना. म्हणजे आमची मागणी असली की इथॉनॉल प्लांट प्रायव्हेट हेजेर PPP तत्वाचेर कसोय दी, पण आमकां उसा खातीर पर्याय दी. जाता तुम्ही रस्ता रोको केल्लो तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर निलेश डायमंडकर येयला हांगा तेन्ना तुमकां कितें सांगला सायडीन काडपाक गेले? आमी सायडीन करपाक तयार ना, कित्याक आमकां वर एरेस्ट ही आमची मागणी. आता तुम्ही अरेस्ट जावपाक तयार आसा? आणि जोपर्यंत तुमची मागणी मान्य जायना तोपर्यंत तुम्ही मुखार आंदोलन चालू दवरतले? आमी एक तर भितर गेली जर जाल्यार आमी भायर सरची ना. जे क्लास जे सोचता ते मातशे बंद करचे. ह्या सरकारान डेव्हलपमेंट बरो केला. डेव्हलपमेंट बरो केला म्हणजे शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक नाका. तांकां संघ आपल्या वांगडा घेवन फुडें वयचो अशें गोवोरमेंटा कडेन तुम्ही गव्हर्मेंटाच्या चेक करपाक सोदता ते जावचे ना. तुम्ही सुभाष फळदेसाया कडेन चला, सावळेकर जाय जाल्यार हांव येता, लोकांय कडेन येता, आमकां अपॉइंटमेंट घेवन दिया म्हणून सांग सीएमा कडेन. आयकय ना ना कितें जायना तर सोडून दिया, आमी वगी बसता. म्हळ्यार हे शेतकऱ्यांनी करचें कितें हो एक मोठो प्रश्न. ही शुगर फॅक्टरी जर चालू जायत जाल्यार म्हाका दिसता डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 10,000 कुटुंब तरी म्हाका दिसता तेजेर डिपेंड आसा आनी जगतात तेज्या वयल्यान. लोकांक काम मेळटा. कितें हांगासर नाका आसले जी जमनीचेर तेंचो दोळो आहा, नाका आसले प्रोजेक्ट हाडून हांगासर ह्या शेतकऱ्यांची तोंडां बंद करपाचें शेतकऱ्यांच्यांनी गव्हर्मेंटान ठरयल्या. ताका आमचो विरोध आहा आनी इथॉनॉल प्रोजेक्ट हांगा चालू जावचो म्हणून आमी सरकार कडेन मागता आनी ताका लागून आमी मोठे जमान शेतकरी आज उपस्थित जाल्या. आज तुम्ही पळयता जी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे जी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटना जी आली त्यांच्यानी शेतकऱ्यांनी आज रस्ता रोको केल्ले आसा की त्यांचे जे प्रश्न आसा सरकार त्यांची दखल घेयना म्हणून त्यांच्यानी आज रस्ता रोको केल्ले आसा. राष्ट्रीय महामार्ग जो आसा तो हाडिल्लो आसा. तुम्ही आता पळयता की तांकां आज सगळ्यांनी रस्तो खुलो करपा खातीर पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. अरेस्ट करून तांकां कुळ्यान पोलिसांचेर दवरपाचें केलां. आज तुम्ही पळयता की शेतकऱ्यांची सरकार दखलूच घेयना अशे तरेन ते गेले 3 वर्सां बोवाळ मारीत आसा. 3 वर्सां इथॉनॉल चालू करता म्हणून सांगत आशिल्ले सरकार, पण अजून पर्यंत इथॉनॉलात एक प्रश्न जावना. ह्या खातीर सरकाराच्या लक्ष वेधपा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग हाडिला. गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर. बालरथाचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर संपार गेल्ल्यान विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाली. कांय भुरग्यांचे पालक तांकां सोडपाक व्हरपाक आयले, मात कांय भुरग्यांक चलत यो वच करचें पडलें. खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरग्यांचे बरेच हाल जाले. बालरथ सेवेचे कामगार संपार गेल्ल्यान बालरथांतल्यान यो वच करपी भुरग्यांची सोमारा बरीच गैरसोय जाली. दिवचल महालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी शिकपी भुरग्यांचे हाल जाले. चडशा विद्यार्थ्यांक चलत यो वच करचें पडलें. हरशीं आमी च्या बीन बरी घेवन येतालीं, म्हणजे बऱ्या भशेन येतालीं न्हू, पूण आयज चलत येवचें पडलें. आनी नार्वेसून हांगा येवपाक 3 किलोमिटर आसा. आमकां थंयसून हांगा चलत येवचें पडलें. आतां घरा वयतना परत चलत वचपाक जाय, नाल्यार तुमकां हे त्रास जातले. चलत येवचें पडटलें. म्हणजे आनीक तुमकां येवपाक वचपाक गाडी ना? बिकॉज मम्मा डॅडा कामाक वयता, मागीर तांकां पावोवपाक जायना. बालरथ कामगाराचो संप चालूच उरलो जाल्यार फुडें आमी कितें करपाचें असो प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण जाला. आयज भुरग्यांची सामकी गैरसोय जाल्ली भरपूर प्रमाणात, की जवळ जवळ थोड्या भुरग्यांक 3 ते 4 किलोमिटर पायी प्रवास करचो पडलो. पावसाची मदीं रिपरिप आसली, रस्तो निसड आसलो, मदीं शेण आनी वाहनांक सांबाळटा भुरग्यांची कसरत जाली. तरी आसतना ते भुरगीं कशे भाशेन पावली, पूण उशिरा पावली. जवळ जवळ 20-25 मिनटां थोडी उशिरा जाली. पालकांनी जे सकाळी फुडें कामाक गेले तांकां वेळ गावलो ना थोड्या पावपाक, पूण थोडे भुरग्यांक पालकांनी हाडून पायलेले आसा. तो पूण आतां प्रश्न कितें, परत आतां शाळा सुटल्या उपरांत परत पायी प्रवास पायपीट करतली भुरग्यांक पडटली. तेच भुरगे विचारतात, सर आतां आयज जालें फाल्यां कशें कितें. बालरथ जे आमकां खूब बरें उपयोग पडटाली अशें म्हणटाले आनी बरें जातलें काम बरें टायमार पावतलें, कांय टेंशन नासलें. पूण आतां फाल्यां कितें हो एक प्रश्न आतां भुरगे विचारता. ताका आमी आजुनूय डावटफूल एन्सर अजून पर्यंत थोडं मागीर जशें उत्तर गावलें की आमी तांकां वॉट्सॅपार घालतले. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
चरावणे धरण प्रकल्प जायच आशिल्लो. हो धरण प्रकल्प जायत जाल्यार उदकाची मोठी समस्या सुटावी जातली अशें चरावणेचे लोक म्हणटात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे यांच्या काळात 2006 वर्सा चरावणे धरणाचे काम सुरू जाल्ले. मात उपरांत पर्यावरणीय तांत्रिक गजालींक लागून हो प्रस्तावित धरण प्रकल्प रखडलो. आता आपले बापायचो प्रस्तावित प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर चलो मंत्री विश्वजीत आणि सून आमदार दोतोर देविया राणे फुडें सरल्यात. उदकास्रोत खात्याच्या प्रस्तावाक राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यताय मेळिल्ल्यान तांच्या यत्नाक पयले यश मेळ्ळा. चरावणे धरण प्रकल्प कितलो महत्वाचो आणि ताचेर थळाव्यांचे कितें म्हणणें आसा ते जाणून घेवपाक गोमंतक टीव्ही चरावण्या पावली. लोक म्हणटात 17 वर्सां उपरांत चरावणे धरणाचो प्रस्ताव परत चालीक लागता ही खूब बरी गजाल. हे धरण जाले उपरांत खंय सुमार 11 गांवांचो उदकाचो प्रश्न मिटतलो. हालीं सरकारान आमच्या गांवांत एक धरण प्रकल्प उभारपा खातीर एक प्रस्ताव मंजूर केलेलो आसा आणि आमचो हो 17 वर्साचो जो कालावधी आसा 2006 ह्या धरणाक सुरवात केल्ली आणि जवळ जवळ 20 ते 25% काम पूर्ण जाल्ले आणि काही कारणास्तव ते बंद पडलेले. पण सरकारान परत एकदा ह्या धरणा खातीर प्रयत्न चालू केलेले आसा आणि तांच्यांनी केंद्र सरकाराक हाजो प्रस्ताव धाडलेलो आसा. हांव ह्या सरकारच्या ज्या प्रस्तावाक आमी स्वागत करता, कारण आमकां 17 वर्सां जालीं आमकां पाण्याच्या समस्येन आमी खूब त्रस्त जाल्लेले आसा. आमच्या गांवांत थोड्या जी घरां आसा तांकां टँकरद्वारे पाणी पुरवठो करता आणि जवळ मे जो म्हयनो आसा त्या म्हयन्यात आमच्या लोकांचे खूप हालत जाता, कारण ह्या म्हयन्यात आमकां लोकांक जवळ जवळ पाणी मेळना अशें जाता आणि तांकां टँकरद्वारे पाणी पुरवठो केलो वयता. सपोज जर हो डॅम जाला जाल्यार आमच्या गांवा खातीर खूब हेल्पफूल आहा. तशेंच आमच्या ठाण्या पंचायत क्षेत्रांत जे एग्रीकल्चर लँड आहा ती सगळी पिकां सकयल येतली आणि आमकां ताजो खूब फायदो जातलो. परत आमकां येयल्ल्या वर्साक पाणयाचो जो प्रॉब्लम आहा तोय आमचो सॉल्व जातलो आणि गांवांतल्या लोकांक एक वेवसाय मेळटलो. ताका लागून हो डॅम जाल्यार आमकां खूब फायदो. हे जे डॅम जावपाचें जाला ते सरकारान जी मान्यता दिल्या ती मान्यता 17 वर्सां पयलीं जर दिल्ली जाल्यार आयज जी सुपारी नारळ हेजी पीक मेळटा आसले. 17 वर्सां जेन्ना हे पेंडींग उरलेले ते आज मान्यता दिल्या त्या बद्दल हांव सरकारचे धन्यवाद दिता. आणि हे जे डॅम जाता त्या हेजे 7 गांवांक फायदो जातलो, कारण काय जे पाणी पिण्याचे पाणी मेळटले त्या भायर सिंचनाचे इरिगेशन मार्फत लोकांक आपले शेती आहा ती शेती करपाक मेळटली. आणि हो फायदो हे 7 गांवांक जावन परत मावस पंचायत हे मावस पंचायतीकय फायदो म्हणजे 11-12 गांवांक हेजो फायदो जातलो. तेन्ना हे डॅम जावपाचे हे अत्यंत काळाची गरज आहा आणि हे जावंक जाय म्हणून आमी ठाणे पंचायत आणि पंचायत मंडळ यांच्यांनी पुढाकार घेतलो. तर बाबा यांनी पुढाकार घेवन हेजी फुडली जी प्रोसेस जो आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटची जी एनओसी घेवपाक जाय ती घेवन बेगिनात बेगीन हे सुरवात जावपाची हे आमची गरज आज 70ची म्हणजे ठाणे पंचायतीची. हांगासर जो आतां चरावणे धरणाक लागून व्हडलो जो प्रकल्प येवपाचो आहा त्या प्रकल्पाक लागून आमकां 7 गांवांक लागून बरो फायदो जातलो. तशें सगळ्यांक उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आणि प्रत्येक महिला जी सकाळी उठून उदकाक लागून हांगासर आमच्या दारार येवन म्हाका प्रत्येक फावटी सांगताले की धरणाचो तरी तुमी प्रकल्प घालून बाबा कडेन आनी भाभी कडेन मागणी करात अशें म्हणून म्हाका प्रत्येक फावटी ती येवन सांगताली. तेन्ना हांव तेंचे त्या विशयाचेर हांव खूब विचार केलो आणि तांकां अशें मार्गदर्शन केलें की आमी ह्या प्रकल्पा बद्दल बाबाक आनी भाभी कडेन वचून मागणी करतली. आणि आमच्या 37 वासियांक सगळ्यांक उदकाक हांगासर खूब प्रॉब्लेम आहा, ताका लागून प्रत्येक क्षेत्रात खंय उदकाचो प्रॉब्लेम आहा थंय बीन बाबा भाभी सॉल्व करतली म्हणून सांगला. आणि ह्या प्रकल्पाक लागून आमच्या चरवण्या धरणा ते सबंद गांवाक आमकां खूब ह्या प्रकल्पाक फायदो जातलो. उदक सगळ्यांक पावतले आणि उदकाची कमतरता केन्नाच भासची ना अशी आमकां खात्री आसा ह्या प्रकल्पाक लागून. हो प्रकल्प अत्यंत गरजेचो आहा की सगळ्या गांवाक आमकां त्या उदकाचो पुरवठो जातलो हे सगळ्या लोकांकूय खबर आहा. आणि ह्या प्रकल्पाचेर आमी बाबाक आनी भाभीक खूब धन्यवाद म्हणटा की ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी आमकां आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे बाबा भाभी हेंच्यांनी खूब तेचेर विचार करून
चर्चा करून हो निर्णय घेतला आणि त्या चरवण्या धरणाक आमकां मंजुरी दिल्या. आमी ह्या पंचायत क्षेत्रासून पंचायत स्टाफ आणि पंच सगळे मिळून हांव बाबाक भाभीक खूब मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आणि ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी मंजुरी दिवन आमी सगळे सरपंच पंच तेंचे स्वागत करता आणि आमकां हेका लागून खूब बरें दिलें. थँक्यू बाबा आणि भाभी. पद्माकर केळकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. घसघशांचेर घातिल्ले बंदीक लागून पर्यटनाचेर निबून आशिल्ल्या वेवसायिकांचेर हावळ आयल्या. पावसाळी पर्यटनाचेर निबून आशिल्लो वेवसाय सुरू जावचो देखून घसघशांचेर घातिल्ली ही बंदी फाटीं घेवची अशी मागणी जाता. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. मैनापी घसघशाचे 2 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्यान सरकारान घसघशाचेर घाल्ले बंदीक लागून पर्यटक वेवसायिकांचेर हावळ. हे कुळेचे टॅक्सीकार, दुकानदार आणि हेर बारीक वेवसायीक तांचे धंद्याक ही बंदी बांधता. सरकारान ही बंदी बेगोबेग फाटीं घेवची म्हणून तांची मागणी. माझे नाव कृष्णा देसाय. हांवें पुण्या गांवांतलो आनी तशेंच म्हाजी वांगडी गायड सगळे आनी हांव हांगा गायड म्हणून काम करता. ह्या वॉटरफॉलाक आमी हांगसर इतले वर्सां आमी गायड म्हणून काम करता आनी प्लस सिजनान ड्रायव्हिंग करता. आमी तितून थोडे ड्रायव्हिंग आसा, थोडे गायडू आसा म्हाज्या वांगडा सगळे. आनी हो दुसरा वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा. आतां 2 म्हयने जाल्यार हो वॉटरफॉल बंद केल्लो आसा. हो कित्याक लागून बंद केलो खबर ना. आनी तशेंच आमकां हांगा रोजगार बी हांगा कांय ना. आमकां हांगसर वॉटरफॉल बंद केल्ल्या आमकां रोजगार ना. आमचे गायड सगळे आनी हे दुकान सगळे कांय ना. दुकानान गिरायक कांय ना. जे पावसान वाशी गिरायक जाताले की कोणा रेनकोट सत्री कोणाक दुकानांतल्यान कोणा हॉटेलांत गिरायक जाताली. तशें आतां गिरायकूय बी ना. आनी जे गेस्टां येता सेल्फा येता आनी चलोन वयता गेस्टां. ही दुसऱ्या देंवता पळयता वयता तांकां कोण कांय सारिना आनी आमकां कोण धाडिना वॉटरफॉलाक. हेज्या बदला आमी म्हणटा कितें सरकारा कडेन मागता की कितें तो वॉटरफॉल बंद केल्लो पळय हो बेगीन जाता तितलो बेगीन हो चालू करचो अशी हांव सरकाराक मागणी मागता. हें जाल्ले कडेन कांयच आमगे धंदो आनी कांय ना. कित्याक पोट भरपाक कांयच ना आनी तेजेर आमी कितें जाल्यार करताले. आमचे येतले 2 म्हयने सुमार जाल्यार बंद आसा. पयलीं कंटिन्यू आमी वयताले 10-12 वर्सां सुमार आमी कंटिन्यू चालू आसले वॉटरफॉल. गेल्या वर्सा सारको टायमार चालू जाल्लो. केन्ना चालू जाता? 1 म्हयन्यान सुमार 1 म्हयन्यान चालू जाल्लो. जुनाक आमकां चालू जावचो म्हणून आमकां मागणी आसा आनी कांय ना. सगळे गांवचे आज जवळ जवळ 85 कितें आसात हांगा गार्ड लोक. ते सगळे आमकां कांय कितें करूना. सगळे बेकार आसात. पंचायती आमकां कितें म्हणटा आमकां कांय ना म्हणटा ते. हांव आसा कुळे हांगा आनी तुमी आयकलां आसतलें दुधसागर वॉटरफॉलाक वचपा खातीर ट्युरिस्टां खातीर बंदी घातलेली आसा. आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे जे लोक म्हाज्या फाटल्यान उबे आसात तितूंत भितर कोण गायड आसा, दुकानदार आसा, तसो टॅक्सीवाला आसा जे तांकां घेवन वयता. दुधसागर देवूळ आसा थंय पर्यंत. पूण आयज तेंचेर अचानक हो दुधसागर बंद जाल्ले कारणान खंय तरी काळ येयल्लो आसा आनी तेंचे जे पोट आसात ते तांकां लागून तांकां खंय तरी आयज भंय दिसपाक लागला. तेंचे म्हणणें आसा की हे दुधसागर वॉटरफॉल सपोज बंद पडटा जाल्यार तेंचो वेवसाय आसा तो खंय तरी बंद पडटलो आनी तेंची भुरगीं बाळ आसा ते खंय तरी वयर पडटले अशें तेंचें म्हणणें आसा. तर ते सरकारा कडेन एक मागणी करतात की हो जो वॉटरफॉल आसा ते खंय तरी एक घटना घडले त्या खातीर बंद करचो न्हू. अशें हो वॉटरफॉल तेंचे जे पोट आसा ते पोट चलयता आनी जाता तितले बेगीन वॉटरफॉल आसा दुधसागर तो खंय तरी सुरू करचो. ट्युरिस्ट कितलेशेच येवन गेल्या आनी त्या कारणान तांकां जे फायदो जावपाक लागलो तो खंय तरी लुकसाण जाल्लें आसा आनी ते सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हो दुधसागर ट्युरिस्टां खातीर उक्तो करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. फुडल्या 3-4 म्हयन्यांत मांद्रे वाठारांत उदकाचो प्रश्न सुटाव जातलो अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. चांदेल 50 MLD प्लांट आनी तुये प्रकल्प पुराय जाल्यार मांद्रे वाठारांत उदकाची समस्या सुटावी जातली अशें जीत आरोलकरान तुये हांगासर नव्या उदकाच्या बांदकामाच्या वेळार सांगलें. आनी हांगासर जी टँक आहा ती 650ची टँक 42 लॅक्साचो टोटल एस्टिमेट बाकी कन्स्ट्रक्शनाक मेळला. आनी हे पयलीं तांकां अलॉट जाल्ले टँक्स आहा ओल्ड एस्टिमेटा प्रमाणे आनी न्यू टँक जी कंप्लीट जाल्या बोमानूत ती इमिजिएटली एक्टिवेट करतले. कित्याक कारण इतलेच रिजन आसले होल्डार दवरपाक की 15 MLD प्लांट आमचो चांदेला अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. आतां टेस्टिंग चालू आहा. टेस्टिंग विदीन नेक्स्ट मंथ 15 MLD प्लांट स्टार्ट जाता. नेक्स्ट म्हणजे 15+15 पयलींचो 15
आनी न्यू 15 MLD प्लांट जालो जाल्यार आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो प्रॉब्लम इश्यू आहा. आतांच कशें सांगला त्या प्रमाणे जो उदकाचो टेक्निकल पार्ट हांगासर ना. टेक्निकल पार्ट आमचो आहा तो चांदेल आहा आनी चांदेलच्यान जेन्ना 15 MLD प्लांट जालो आनी हे टोटल तुये गांवांक जो तुये प्लांट आहा तो अपग्रेडेशनाक घेतला ऑलरेडी. तो अपग्रेडेशन जावन 15 MLD प्लांट तो एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीक वयतलो. सो आमकां शॉर्टेज आहा ती 7 MLD आहा आयच्या दिसा. टोटल कन्जम्पशन आमचें 14.5 MLD आहा. सो 7 MLD शॉर्टेज आहा. जो 15 MLD स्टार्ट जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमकां सगळ्या उदकाचो प्रॉब्लम जो ह्या सिजनाक मेजर प्रॉब्लम मांद्रे मतदारसंघान येयला तो सॉल्व जातलो. उदीक तेंच्यांनी WRDचे ऑलरेडी तांकां लिगली तेंच्यांनी आपलो प्रोसिजर केल्लो. WRDचे रॉ वॉटर जे येता जे तुवें प्लांटाक येतले भरपूर प्रमाणात येता. उदीक रॉ वॉटर कोणूय यूज करता. आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सिटी आयज गरज आहा 5 MLDची. तेंच्यांनी रिक्वायर्ड 5 MLDची जाल्या पूण तेंच्यांनी आमचो 30 MLD प्लांट आहा तेतूंतल्यान 5 MLD घेतला. 2 MLD IDC इंडस्ट्रियल इस्टेटीक 2 MLD जो 30 MLDचे प्लांट आतां 7 MLD थंय वयतले. जर कोण इंडस्ट्री आपणाक जर रॉ वॉटर घेवन फिल्टरेशन करूंक सोदता जाल्यार डेफिनेटली आमी दितात. आतां मोपा एअरपोर्ट तेंच्यांनी 5 MLDचो प्लांट ते रॉ वॉटर WRDचे घेतात आनी आपलो प्लांट आहा थंयसर. तसो ताका 5 MLD परत आनी एडिशनल जेन्ना सेकंड फेज येतली तेन्ना 5 MLD जातले. तशेंच ह्यो जो आतां प्लांट येयला तेंच्यांनी सगळो प्रोसेस WRDचो केल्लो आहा. WRDचे रॉ वॉटर घेतले आनी मिनरल वॉटर म्हणजे प्युरिफायींग वॉटर जे तांकां लागतले ते थंयसर तेतूंतल्यान ते रॉ वॉटर येतले करा. बोरवेल जे म्हाका WRDचें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां ते बोरवेल तेंच्यांनी फक्त प्रोविजनल म्हणजे तांकां थंयसर लागणारे गार्डनिंगाक आनी ताका लागणारे ताकाच लागून तेंच्यांनी एडिशनल प्रोविजन म्हणून केल्ले आहा जे म्हाका डिपार्टमेंटान म्हायती दिल्या प्रमाणे सांगता. आनी तांकां गरज आसतली जी उदकाची ती रॉ वॉटर जो WRDच्यान ऑफिशियली घेतले ते. बाईंनी 2 उदकाचे टँक करून आमकां खूब फायदो केला. तशेंच आमकां यूज जावचो ना जशें की फुडल्या जनरेशनाक बी हे यूज पडटले. आनी मेन थिंग म्हटल्यार आतां आमकां उदीक नासलें जाल्यार आमी मेन थिंग करतात जेईच्या ऑफिसान वयतात मोर्चा करतात आनी कितें करतात ते करचे शिवाय आमी दुसरे कितें पर्याय सोदले जाल्यार आमचे दिसता प्रॉब्लम सॉल्व जातले. तशेंच बाई कडल्यान आमकां आनिकूय शिकोवंक मेळटा की ते फोटोज इन्स्पेक्शन ते सगळे करतातूच बट ते प्रत्यक्षान आपलें काम करून दाखयतात. आतां आमचे सेकंड उदकाचे टँकाचें काम स्टार्ट जातलें हे एक बाई कडल्यान शिकपाची गरज आहा. तशेंच आमचे पंचायतीच्या वतीन सगळे पंचायतीचे म्हाका सपोर्ट आहा. हे कामांक सपोर्ट आनी असोच फुडें आसतलो. गोंयच्या थळाव्या मुर्तीकारांनी पारंपारीक माती कला तिगोवन दवरची असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें मारला. गोंय हस्तकला महामंडळाच्या आदारान कुडचिरेच्या थळाव्या मुर्तीकारांक चिकण माती मळपाचें यंत्र दिलें. सोमारा सकाळी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी कुडचिरेच्या मुर्तीकारांक हें यंत्र भेटयलें. चवथ लागीं पावलें आनी गणपती बाप्पाचे वेद गोंयच्या पारंपारीक मुर्तीकारांक गाता लागला. पूण आजची नवीन पिढी जी आसा ती ह्या पारंपारीक कले पासत खंय तरी पयसावत चल्ला. ही कला गोंयांत तिगोवन दवरपाक गोंय हस्तकला महामंडळाच्या वतीन कुडचिरेच्या मुर्तीकारांक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी हे माती मळपाचें यंत्र वांटप केलां जेणे करून ह्या यंत्रा वरवीं मुर्तीकारांक माती मळपाचें जें काम आसा तें सोंपें जातलें. म्हणून आतां हे मुर्तीकार खोशी जाल्यात. आतां लेबरूय मेळना आनी कितें जाता आनी माती मळपाक भयंकर त्रास जाता. आनी आतां सरकारान कितें केलां एक 4-5 जाणांक एक मशीन दिवपाची एक स्कीम काडल्या आनी तितून करून आमचे पेमेंट सेट आमदार आहाय पळय लाडके हे आमकां पयलीं पासून म्हाका तर पयलीं पासून खुबूच कितकीशीं वर्सां बरें आनी ताका लागून तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हें आमकां आतां 4-5 जाणांचे हितून म्हाजें स्वाधीन मशीन केलां आनी तितून करून हांव तेंचे आभार मानता आनी सरकाराचे आभार मानता. सरकारान महामंडळान जें कितें हेल्प केलां पळय आनी फुडें बी हेल्प जावचो अशें म्हणटा. आनी आमदाराचे हांव खुबूच आभार मानता. जे पारंपारीक मुर्तीकार आसा जे मातयेची मुर्ती तयार करता अशा गोंयभर असलेल्या सगळ्या पारंपारीक मुर्ती कलाकारांक एक फायदो जावचो एक सुविधा जावची जेणे करून ही माती कलेचें जें काम आहा हे पारंपारीक कला जी जोपासून दवरपाक लागून तेंच्यांनी जी मदत केल्ली आहा ताका लागून तेंचे हांव आभार मानता. आनी ह्या येवजणेच्या अंतर्गत जे सरकारान तांकां हे मान दिल्लो आहा हो जे सहकार्य केल्लें आसा तेजो आधार घेवन आमचे स्थानीक सगळे जे कलाकार आसा मुर्तीकार जे आसा तेंच्यांनी पारंपारीक आपलो मुर्ती करपाचो जो वेवसाय आहा तो वेवसाय
माती घेवन करचो अशें म्हणून एक तांकां एक प्राधान्य दिल्लें आसा आनी त्या माध्यमांतसून हे दिल्या बद्दल हांव सरकाराचे म्हणजे गोंय सरकाराच्या वतीन ह्या मूर्तीकारांक एक प्रोत्साहन दिवचें अशें म्हणून हे आयज आमी यंत्र तेंच्या सुवाधीन करता. सत्तरीत म्हादय रिवर राफ्टिंगाक बरो प्रतिसाद मेळटा. जसो जसो पावस वाडटा तशी तशी म्हादयाच्या उदकाची पातळी वाडटा आनी रिवर राफ्टिंगान आनीक मजा येता. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खासा आढावो. सत्तरी तालुक्यातले नगरगाव पंचायत क्षेत्रातले उस्ते गांवांतल्यान हे रिवर राफ्टिंग सुरू जाता. ते सावड्डे पंचायत क्षेत्रातले ताळ हांगासर ते सोंपता. हे रिवर राफ्टिंगाची उमेद आनी मजा घेवपाक व्हडा संख्येन सत्तरी पर्यटक येतात. सकाळी 9:30 आनी दनपारां 2:30 अशे 2 तास रिवर राफ्टिंगाच्यो होडयो सोडटात. उस्ते ते तार सुमार 9 किलोमिटराच्या अंतराचेर 2 ते 2.5 वरां पर्यटकांक म्हादय न्हंय रिवर राफ्टिंग चलता. वेलकम टू द मादे रिवर राफ्टिंग. ये मादे रिवर है, ये 9 किलोमीटर का राफ्टिंग है और मैं सुनील, मेरा नाम सुनील है. मेरा एक 15 साल का एक्सपीरियंस है. बहुत सारे रिवर किया हूँ मैं, ठीक है, और उसमें ये रिवर भी कम से कम 10-12 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. अच्छे 9-10 रैपिड हैं, ओके, अच्छे हैं. बाकी अपना टीम दूसरा भी है. पहले आपने कहाँ काम किया है? पहले मैं काली रिवर में किया है, दांडेली वहाँ पे किया. उसके बाद मैं पूर्व में गया है. पूर्व में काफ़ी एक 5 साल वहाँ पे काम किया हूँ. उसके बाद यहाँ पे और तामड़ी सुरा बोल के उधर ऊपर से स्टार्ट करते थे. और दुबई में काम किया है. दुबई में 4 साल काम कर चुका हूँ. यही राफ्टिंग का ही और बस वही है. और ऋषिकेश वगैरह वो सभी उधर भी किया हूँ. गोयचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या विचारातून या वॉटर राफ्टिंगच्या खेळात सुरुवात केली आणि उस्ते गावातून ते सावर्डे पुलापर्यंत हो खेळ जाता. जवळजवळ 10 किलोमीटरचा हो खेळ 1.5-2 तास चलता आणि पर्यटक जे गोव्यात येतात या पर्यटकांक बरो फायदो, बरो एक आनंद या निसर्ग पर्यटनाचो जाता. दाबोळी NSD जंक्शन ते सेंट जेसिंटो आयलंड वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्लो विजेचो खांबो सामको कळमेला आनी केन्नाय मोडून पडपाच्या स्थितीत आसा. वाहनां रस्त्यान वयतना वायट घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. वीज खात्यातल्या अभियंत्या कडेन उलोवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी मुरगांवच्या थळाव्यांनी केला. खांबो पयला आसतलो जो डावनलाचेर जासिंतो आयलंडार जो रोड वयता एअरपोर्टा वयल्यान तो खांबो इतलो सकयल कलमेला तो केन्नाय पडटलो कोणाचेर. कोण बाबा मोटरसायकली वयता चलोन वयता ताचो जीव घेतलो. सो हो पावर मिनिस्टर कितें करता कारण विचारता हांव मागता सुदीन ढवळीकरा कडेन तुवें तुज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगचें आनी बेगिना तो खांबो रिप्लेस करचो. 20 रुपयाचे 70 पैसे तुमी 20 पैशाचे 70 पैसे तुमी केले पूण असले जे खांबे जे भयानक कंडिशनान आहा ते तुमी रिप्लेस कित्याक करना कारण विचारता हांव तुमकां. हे मिडिया समोर येयल्या नंतर तुमी करतले त्यान भायर सुशेगाद बसा तर तुमी जाता इतल्या बेगिना तेजेर चेंज करून घ्या तो खांबो. आसा न्ही कोणी तरी गाडी नाल्यार कितें मारलं ताजेर जीप नाजाल्यार कितें तरी म्हणजे एक हेवी वेहिकल मारली आसतली आनी तो खांबो पडपाचो आसा. सो हांव अशें वताना तेन्ना हांवें पळयलो तो. सो आय कॉल्ड जेई आत्तां फोन केला ताणी सांगला आपूण येता आनीक पळयता म्हणून आनी रिप्लेस करता म्हणून खांबो. डेंजरस म्हटल्यार हांगा टर्न आसा न्ही आनी समज अशी गाडी येता वयता चालू आसता रहदारी कोणाचेरी पडून कितें लायफाक डेंजरस जावपाक शकता आनी वायरी आसा वायरी रस्त्यार पडपाक शकता कोणाचो शॉक येवपाक शकता. सो ताणें सांगलां जेईन की आपूण आयचे भितर करता म्हणून. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.